लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान आवेस्वर 4 वळी 31 ते 40 आणि 4. जेजू देंवचार बसलेल्या मनशाक निवारता. आणि गालिलियांतल्या कापेरनाव नगरांत तो देंवून गेलो आणि सोनवारा दिसा तांकां शिकोवण दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलेल्या परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती भारी ओजाप जाताली. मेळो देंवचार बसलेलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आरडून म्हळें, आय सायबा, नाझरेतकारा जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो संस्कारलेलो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी सगळ्या मोदेकोत ताका धोरणीर आपटून पूण मातूय दुखोयनासतना देंवचार ताचे वेलो भायर सोरून गेलो. सगळीं ओजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें म्हूण उतर हें. अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सोरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली. जेजू सोबार लोकांक बरो करता. देवस्थानांतलो भायर सोरून जेजू सिमावांच्या घरा गेलो. सिमावांची सासू मोठ्या जोरान फोडफोडटाली आनी तांणी तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोकडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस धारीर पडल्या उपरांत जिन्सा बासांच्या बोळ्ळीकारांक ताचे सोरशें हाडली आनी एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बोरी केली. जायत्या जाणांवेले देंवचारी काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणो आसले देखून तो तांकां बोबाट करून उलोवंक दिनासलो. जेजू देवस्थानांनी उपदेश दिता. उजवाडतोच भायर सोरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय पावलो आनी आपणाक ताणें सोडून वचोना जावंक ती प्रयत्न करतालीं. पूण ताणें तांकां म्हळें, देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान हेरांय गांवांनी हांवें परगोटूंक जाय. तर ह्याच पासत देवान म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो उपदेश दीत आसलो.